पेडा बाणावले बिराडाक रावपी एका तरणाट्याचो खून जालो। सोंपलो तो लोंडा कर्नाटकाचो 35 वर्साचो विश्वनाथ सिन्नाळ। कोलवा पुलिसेन पंचनामो करून दोशी सोदपाक सुरवात केली। आयज म्हत्वाचो पुरावो पुलिसेक हातीक लागलो। ते उपरांत बायलेनूच घोवाचो खून केला म्हणून स्पश्ट जालें, मात त्या फुडें खूब गणित आशिल्लें। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। खुनाची स्टोरी सुरू करच्या पयलीं तेचो बॅकग्रावंड समजून घेवया। लोंडा कर्नाटकाचो 35 वर्साचो विश्वनाथ सिन्नाळ आपल्या फॅमिली वांगडा पेडा बाणावले बिराडाक रावतालो। 6 वर्सां पयलीं तेचें लग्न जाल्लें आनी ताका 4 वर्सांची चली आसा। आतां खून केन्ना जालो तें पळोवया। आयतारा होळी, सगळी कडेन होळीचो उत्सव, मात विश्वनाथाच्या आयुश्याची होळी जावपी प्लॅन तयार जाल्लो। धुरवटेची सकाळ उजवाडली, मात विश्वनाथाचो आयुश्याची रात केन्नाच जाल्ली। तो सदां आवयक फोन करतालो, मात ते दीस करूंक ना म्हणून विश्वनाथाच्या आवयन फोन केलो, मात विश्वनाथाचो फोन बंद आशिल्लो। मागीर आवय बिराडाक रावता थंय पळोवपाक गेली, मात दाराक लॉक आशिल्ले आनी ताची गाडी नाशिल्ली। मागीर मंगळारा रुमांतल्यान वास येवपाक लागला म्हणून घर मालकान पुलिसेक कळयलें। ते उपरांत पुलिसेन येवन दार फोडले जाल्यार विश्वनाथाची कूड सापडली। ताच्या तकलेन लोखंडी वस्तू मारून खून केल्लो। ते उपरांत पुलिसेन आपली कारवाय सुरू केली। कुडीचो पंचनामो करतना बायल बिराडार पावली। पुलिसांनी विचारले तेन्ना होळयेक आवयगेर गेल्ली म्हणून सांगलें, मात पुलिसाक तेचेर दुबाव आयिल्लो। विचारपूस करूंक तिका ताब्यात घेतली। जेन्ना पुलिसांनी CCTV फुटेज पळयली तेन्ना ती बायल भायर सरतना तिच्या बरोबर तिचे भुरगे आनी एकलो दादलो आशिल्लो। तेन्ना तिणें खूब वेळान त्या दादल्या वांगडा घेवन घोवाचो खून केला म्हणून कबूल केलें। तांच्या मदीं खंय वाद आशिल्ले आनी घोव त्रास करता म्हणून बेळगांव कागाळ केल्ली। मजगतीं ह्या केसींत विश्वनाथाची बायल वैष्णवी सिन्नाळ आनी त्या दादल्याकूय अटक केल्या।